नमस्कार, पळया प्राईम खबरो. नेपाळची संकटात थांबनात आयतारा आनीक एक भूकंप. सोपिल्यांचा आकडो 2300 वयर, 5000 वयर जखमी. बिहार धरून पूर्वोत्तर भारतात 65 गेले, 250 जखमी. नेपाळातल्या भूकंपात अंडर 14 भारतीय फुटबॉल टीम आडकल्ली. टीमीत गोयची 4 फुटबॉलर. एव्हरेस्टाकडेन साखळेचो ट्रॅकर आडकलो मात सुरक्षीत. 5 गोंयकारांचो गट नेपाळासान पावलो दिल्ली. देवळा इगर्जीच्या हॉलांनी लग्न मुजी काजरां पडटली म्हारग. देवळा चर्चीच्या हॉलांक आता लायटीचे बिल कमर्शियल दरांत. मिटर रिडराकडच्यान खात्यान मागयलो रिपोर्ट. म्हाड्डोळच्या म्हाळशीचो पिंडिकोत्सव. म्हाळशीची 40 ग्राम शिला पुनर्प्रतिष्ठापना. देवळाचेर चढयलो भांगराचो कळस. अभूतपूर्व महोत्सव पळोवपाक हजारांनी भाविकांची गर्दी. आणि फातोडेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटोरीयन जिखली फार्मागुडयेर जीसी कोर्टावेली अखिल गोंय बास्केटबॉल सर्त. ज्येष्ठांच्या गटात 5 लेकर्स बसतात. मडगांव बास्केट येसान जिखली बायलां सर्त. खबर विस्तारान. नेपाळाची संकटात थांबनात आयतारा कोडारीक 6.7 ताकीचो भूकंप जालो. शेनवारचो 7.9 ताकीचो. कोसळिल्ल्या बिल्डिंगा पोंच्यान 2300 वयर कुडी काडल्यात. सोपिल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडूं येता. 5000 वयर जखमी जाल्यात. भारताच्या रक्षा मंत्रालयान नेपाळांतल्या प्रशासनाक आदार करपाक खासा विमानां आनी हेलिकॉप्टरां सयत एनडीआरएफाचो टिमूय धाडल्या. ह्या भूकंपात बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मेळून 65 जाण सोंपल्यात. सुमार 250 जखमी जाल्यात. नेपाळांत आयतारा जाल्ल्या भूकंपात मेल्ल्या लोकांचो आंकडो 2300 वयर पावला. कोडरी वाठारांत आयतारा आनीक एक भूकंप जालो. ताची तीव्रता 6.7 आसली. 5000 परस चड लोक जखमी जाल्यात. हो आंकडो आनीक वाडूं येता. भूकंपाचो धपको बशिल्ल्यान लोकांक आदार दिवपा खातीर भारत सरकारान खासा मोहीम उगडल्या. त्या खातीर वेगवेगळे साहित्य घेवन संरक्षण मंत्रालयाची विमानां नेपाळांत गेल्यात. केवल काठमांडू और नज़दीक के आ रहे हैं, लेकिन रिमोट एरिया में अगर कुछ जरूरत होगी तो वी विल प्रेस इन एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस एज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड एंड स्टेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. हाँ, बिहार में भी सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मदद करने को मैंने आर्मी को डायरेक्शन दिए हैं. जो लोकल वहाँ के मिलिट्री यूनिट्स है वो कर लेंगे जैसी उनको जरूरत है. भूकंपाक लागून लोक सामके भिल्यात. घरां आनी बिल्डिंगो पडिल्ल्यान हजारांनी लोक बेघर जाल्यात. अगर आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं, उसके जो दहशत होती है वो महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि हर बार अगर आप चलते भी रास्ते में तो आपको लगता है कि ये धरती हिल रहा है और कहीं ये फटने वाला है. 3 घंटे के अंतराल पर देख रहे हैं, मतलब हल्का सा कंपन हो ही रहा है. कल के जिस तरह कल 11:55 में भूकंप आया था, जो सबसे बड़ा भूकंप तो वही हुआ, लेकिन उसके बाद से हर 3 घंटे पे देख रहे हैं कंपन है ही है यहाँ पे. हम लोग को भूकंप से इतना मतलब परेशान हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा. उत्तर भारतात जायत्या सुवातींनी भूकंप जालो. पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी भूकंप जालो. 58 लोक मेल्यात जाल्यार 237 लोक जखमी जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नेपाळांतल्या भूकंपात अंडर 14 भारतीय फुटबॉल टीम आडकल्ली. ह्या टीमीत गोंयच्यो 3 चलयो फुटबॉलर आनी कोच आसात. आशिका गडेकार, सौम्या मुकुंदन आणि सुष्मिता जाधव ही गोंयची 3 प्लेयर आणि बायलां अंडर 14 कोच नेपाळांत आडकल्ली. आयतारा सांजे सगळे टीमीक विमानान भारतान हाडली. ते शिवाय माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारात ट्रेकिंगाक गेल्लो साखळेचो देवेंद्र गुरव हिमपातात आडकल्लो. तो सुरक्षीत आसा आणि तो आपल्या फॅमिलीच्या संपर्कात रावला. ते शिवाय 5 गोंयकारांचो गट नेपाळासावन दिल्ली पावला. तातूंत ताळगांवचो एकलो आसा. नेपाळान भूकंपाक लागून भारतीय चलया फुटबॉल टीमीन आशिल्ले गोंयचे 3 प्लेयर आनी गोंयचेच कोच आडकल्ले. टीमी बरोबर चौगाय आयतारा सांजे दिल्ली पावले. असोसिएशनाचो अध्यक्ष एल्विस गोम्स भारतीय टीमीची कोच मेमोल रॉकीच्या संपर्कात रावला. AFC अंडर 14 चलया सर्ती खातीर भारतीय टीम नेपाळांत गेल्ली. भारताच्या 18 प्लेयरांचे टीमीन 3 गोंयची प्लेयर आसात. आशिका गडेकार, सौम्या मुकुंदन आनी सुष्मिता जाधव ही गोंयची 3 प्लेयर ते टीमी बरोबर नेपाळान आडकल्ली.
आमकां इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान दिला ते प्रमाणे ती सगळी सुरक्षीत आसा आनीक बरे भशेन पावतली ती गोंया कांय प्रॉब्लेम ना. ती स्टेडियमार आसली थंय जेन्ना इन्सिडंट जाला तेंची ती थर्ड प्लेसीक मॅच आसली. दिल्ली पावल्या उपरांत कोच मेमॉल रॉकीन भूकंपा वेळार थंयची परिस्थिती सांगली. The stadium was fully shaking. I just realized, oh, it might be a stadium crash. I don't know. I just told the girls to run out, and all the girls ran to the ground, and they were all sitting down. More than 5.5 hours, we were on the ground. We were sitting. We were like, but still, it was not controllable. The full ground was moving. The entrance was broken. The stadium was cracked. But still, we were safe enough. So I don't think we had any problem in the stadium. But again, it was a fear what we all children and me as a coach and my assistant, all the staff went through. इतले मजगती साखळेचो देवेंद्र गुरव माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारांत ट्रेकिंगाक गेल्लो. भूकंपाच्या नेटार सध्या माउंट एव्हरेस्टाचेर हिमपात जाल्ल्यान तो थंय आडकला. मात तो सुरक्षीत आसा आनी फामिलीच्या संपर्कान आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. माउंट एव्हरेस्टाचे बेज कमांडा कडच्यान नेपाळान काठमांडू सावन दिल्ली पावंक 4 ते 6 दीस लागू येतात. गोंयचो एडव्हेंचर प्रमोशन कमिटीचो अध्यक्ष मनोज जोशी सध्या कुल्लू मनाली वाठारांत आसा. मात तांकां भूकंप बादिल्लो ना. गोंयचे 40 भुरगे 5 मेक थंय ट्रेकिंगाक वचपाचे आसात. प्रुडंटान ताका माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारांतल्या परिस्थितीचेर विचारले. तो म्हणटा भारतांतल्यान खासा विमानां वा हेलिकॉप्टर्स धाडून तांकां परत हाडपाची वेवस्था जावं येता. तांकां आनीक तसो मार्ग कांय ना कारण थंयच्यान चलत येतलो जाल्यार 7 दीस लागता बेस कॅम्पा वयल्यान हांगासर सकयल पावतलो जाल्यार 7 ते 8 दीस मिनिमम. सो तांकां थंयच्यान पिकअपच करचें पडटलें. तेजो रूट बी सगळो जर काबार जाल्लो आसा जाल्यार तांकां थंयच्यान एअरलिफ्ट करचें पडटलें. एअरलिफ्ट ओनली हेलिकॉप्टर्स कॅन पिक देम अप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. देवळां इगर्जेतलीं हॉलांतलीं लग्नां काजरां म्हारग जातलीं. देवळां चर्ची सारकिल्या धर्मीक आस्थापनांच्या हॉलांक आतां लायटीचें बील कमर्शियल दरान लागतलें. नव्या दरपत्रकांत ही तजवीज केल्या. पयलीं धर्मीक सुवातीक घरगुती दरान मेळटा तीच वीज हॉलांक वापरताले. देवळां हॉल पयशे घेवन कमर्शियल गजालींक भाड्यान दितात म्हणून तांकां कमर्शियल दर लागतलो. वीज खात्यान सगळ्या मिटर रिडरांक धर्मीक आस्थापनांच्या कमर्शियल वापराचे हॉल सोदून काडून रिपोर्ट दिवंक सांगलां. उद्देगाकूय पीक आनी ऑफ पीक अवर्स अशें वेगळें दरपत्रक केलां. जॉयंट वीज रेग्युलेटरी आयोगान गोंयचे वीज खात्याक लायटीचे दर 14% वाडोवंक मान्यताय दिल्या. तातूंत घरगुती वापरा बरोबर बाकीच्याय वेगवेगळ्या विभागांनी दर वाडयल्यात. देवळां चर्ची सारकेल्या धर्मीक आस्थापनांक सरकार घरगुती दरान लायट दिता. तांच्या हॉलांकूय तेच दरान लायट मेळटाली. हॉलांचो कमर्शियल वापर जाल्ल्यान तांकां कमर्शियल दर लागतले. वीज खात्यान सगळ्या मिटर रिडरांक धर्मीक आस्थापनांचे कमर्शियल वापराचे हॉल सोदून काडून रिपोर्ट दिवंक सांगला. उद्देगां खातीर आतां दर पत्रकान वेगळी येवजण केल्या. सकाळी 7 ते रातची 6 वरां मेरेन सद्याचो दर, उपरांत पीक अवर्स म्हणजे सांजेची 6 वरां ते रातची 11 मेरेन सद्याच्या दरा परस 20% चड दर लायतले जाल्यार रातचे 11 वरां ते सकाळी 7 वरां मेरेन सद्याच्या दरा परस 10% कमी दर लायतले. थारायल्ले बाकीचे दर अशे: शेतकी वापर सद्याचो दर किलोवॉट वराक 120 पैसे, वाडयल्लो दर 130 पैसे. संरक्षण आस्थापनांक किलोवॉट वराक 330 पैसे, वाडयल्लो दर 370 पैसे. तात्पुरते कनेक्शन सद्याचो दर 7.5 रुपया युनिट आनी वाडयल्लो दर 9.90 रुपया युनिट. ह्या बरोबर कमी येणावळ आशिल्ल्या घरांक दिल्ल्या कनेक्शनाचे म्हयन्याचे बील 27 रुपया 50 पैसे वेल्यान 30 रुपया इतले वाडला. आतां सरकारान देवळां आनी इगर्जीच्या हॉलांक कमर्शियल दरान बील लावंक सुरू केल्यार लग्नां मुजी आनी काजरां सारकेल्या सुवाळ्यांक हॉलांचें भाडें वाडटलें इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेवया एक विराम.